काल हांव उलयता आसतना जेन्ना उलयल्लो तेन्ना फक्त राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून उलोवंक नासलो स्पीकर सर. म्हाकाय म्हजे 14 वर्साचे बाय आसा, म्हाकाय चली आसा. स्पीकर सर, राज्यांतल्या प्रत्येक भुरग्यांची म्हाका काळजी आसा आनी हांवें भुरगीं म्हटल्या, हांवें फक्त चली म्हणूंक नासलें. परत एकदां काडून पळयात. टिका करप परतूय सोंपें. आमचें राज्य सरकार जें आसा पळय न्ही, सगळ्यांची काळजी घेवपाक समर्थ आहा आनी हाज्याय फुडें हांव परत सांगतां, आमी समर्थ आसा. हेजो अर्थ हांवें जर सांगलां, हांवें हें एक पेरंट्स ह्या नात्यान सांगलां, आमकांय काळजी घेवपाक जाय, आमचीय जबाबदारी आसा म्हणून सांगलां. बट सरकारान तांकां अरेस्ट करपाक जाय पळय न्ही, तांकां अरेस्टूय केले आनी तांकां कितल्या बेगीन म्हणजे आनिकूय म्हणजे ज्या पद्दतीन अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो केन्नाच सुटल्यो वयच्यो ना. स्ट्रिक्टली तांकां चौगांयक. आज न्यूज आयली आतां सांजची, केप्यां एक कोण तरी आसामीज चली ताजेर रेप जालो. म्हणजे थोड्या वेळ स्पीकर सर, हांव तेंच तर सांगतां, हांवें तेंच तर सांगतां हांव. म्हणजे सरकार पुलीस डिपार्टमेंट हे जें आसा हें आमी आपल्या परीन पुराय काम करीत आसा. बट आमी जें म्हणटा हें जें सगळें जाता, ओके, आमी कितें म्हणजे म्हाका एक सांगा तुमी. त्या खातीर हांवें जर म्हटलें की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ सायड आसपाक जाय. सरकारा कडल्यानूय आसपाक जाय, थंयच्यानूय आसपाक जाय. हांवें आमच्या कडल्यान की आमी जबाबदारी हात झटकूंक ना, आमी जबाबदारी घेतात म्हणून सांगल्या. हेज्या खातीर गोंय अनसेफ ना, गोंय सेफ डेस्टिनेशन आसा आयजूय बी. कोविडांतल्या ह्या परिस्थितींत जेन्ना आमी पळयता की रातचे जर आमकां 4 3 तर कोण आसत, आमी विचार करपाक जाय. त्या खातीर स्पीकर सर, मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जर कोणाच्यो भावना दुखावल्या आसत जाल्यार म्हाका कोणाच्यो भावना दुखोवपाच्यो नासल्यो आनी हांवें खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. म्हाका चलो आसूं चली आसूं ही म्हाज्या खातीर समान आसा. हांवें त्या खातीर म्हटलां, भुरग्यांची काळजी आमी घेवपाक जाय, भुरग्यांची काळजी सरकारूय घेता आनी तितकी गरज आसा म्हाका दिसता. आनी म्हणून तर म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत आमी काळजी घेवपा खातीर हांव समर्थ आसा, म्हाजें पुलीस डिपार्टमेंट समर्थ आसा. आनी ताकाच लागून हीच केस न्ही, तुमी खंयचीय केस पळयात, जे दिसा केस, कालची आतां दुसरी केस रजिस्टर्ड जाली, रजिस्टर्ड जायना फुडें 9 म्हयन्याच्या उपरांत 8 म्हयन्या उपरांत मागीर केस रजिस्टर्ड केली. आमी 2 वरांनी अरेस्टूय केले. बट आतां 8 म्हयन्या उपरांत कोण तरी येवन जर रजिस्टर्ड केस करता आसत जाल्यार आमी कितें करपाचें? अरेस्ट करपाचें काम आमी करूं शकता. एड्युकेटूय करपाक जाय. म्हाजेंच म्हणणें आसा, हांवें म्हटलें आमची संस्कृती जी आसा त्या संस्कृतीच्या प्रमाणे आमी वेगवेगळे संस्कार भुरग्यांचेर जावपाची गरज आसा. ते संस्कार आमी करपाक जाय. म्हाजी इतकीच रिक्वेस्ट आसा. आनी ते संस्कार जर आमी करपाक शकले जाल्यारूय म्हाका दिसता खुबसो बदल जो आसा ह्या समाजात बदल जावपाची गरज आसा.